कॅप्टन तुम्ही किती कशें पळयता म्हणजे IIT पळय हें पळय फाटल्या 11-12 वर्सांक आमी पळयलां पळय गोंयची जमीन कशी विकपाक हो सरकार भायर सरला पळय कितलेशे कायदे हाडले तुमी पळय सगळे कायदे जे हाडटा एव्हरी असेंब्ली सेशनान फक्त जमिनी विकपाक आयज हांगा पावले ते हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ह्या कारणाक लागून आमी हांगा पावले आनी आख्खे जगभर दाखोवया हो गांव कित्याक असले गांव खंयच ना त्या खातीर भारताचे सगळे पळय व्हडले सगळे गिरेस्त लोक आसा पळय आमी एक इंग्लिशीन म्हणणे आसा दे वॉन्ट अ स्लायस ऑफ गोवा सगळ्यांक खंय ना खंय गोंयची तांकां जमनीचे कितें तरी जाय खंय तरी प्लॉट जाय बंगले बांदपाक जाय कितें ते केअर करना आमच्यो जी संस्कृती आसा कसलो कल्चर आसा कसलो लोक रावता आयज तुमी म्हणे हांगा एसटी समाज आसा जेन्ना एसटी समाजाच्या मिनिस्टराकूच उडयतात तातूंत दाखयतात एसटी समाजाक तांचो कितलो मोग आसा पळय तो आयज हांगा वायर केल्लो आसा तांणी कितलेशे तुमी कारणां दिलीं जनावर जावं उदक जावं तुमचे पोट हाचेर चलता एका सायडीक सरकारान नोकरी दिवंक जायना कोणाकूच जॉब दिना सो आपणाचे शेतकामती करून भाजी रोवन सगळे आपणाचे पोट चलयता ताजेरूय तुमी आतां खोट मारपाक हांगा आयिल्ले आसा 2016 म्हाका दिसता ते दोग जाण रिजायन जाल्ले एक तांचो मिनिस्टर आतां आसा पळय तो आनी सोपते तेन्ना याद करा तुमकां व्हिडिओ मेळटलो दाबोली एअरपोर्टार तांकां कोणें विचारलें तुमी खंय वेतात बिझनेस ट्रिपाक वेता म्हणून याद करा याद आसा बिझनेस ट्रीप ही बिझनेस ट्रीप बीजेपीन जितल्या लोकांक पळय विकते घेतले एमएलए कित्याक तांचो प्लॅन व्हडलो आशिल्लो तो प्लॅन इज बींग रोल्ड आउट की कोण विरोध करतलो आमचे कडेन कोडार गांवान जमीन घेवपाक जाय IIT BIT कांय ना तांकां फक्त पयशे करपाक जाय रियल एस्टेट जेन्ना IIT म्हूण अनाउन्स केले थंय बोणी जावपाक लागली दिल्ली थंयचो बिझनेसमॅन आसा ते स्टार्ट केले तांणी ते पळय आमी म्हणटा 10,000 20,000 ती लागली बोणी थंय आपणाक इतली जमीन जाय थंय सारको रियल एस्टेट हांगा प्रायस मागीर वाडटा सो अशें करून हो सरकार फक्त विकपाक सुटला आमची जमीन आयज तर आमी तांकां हाडायना जाल्यार आमची भुरगीं फुडली पिळगी खंय वेतली कांयच उरचें ना आयज आमचे कडेन एक जमीन घेवपाक धाकटो प्लॉट घेवपाक घडना जेन्ना हो प्रायस वाडटलो जमीनूच उरोंक ना खंय वतले IIT कित्याक हो प्रश्न बिट्स पिलांनी आसा कितले गोंयकार शिकता थंय आयज आख्खे भारतान पळयता की बिट्स पिलांनी ड्रग डेथ जाल्ले आसा कितलेच स्टुडंट 5 आतां स्टुडंट मेले हांगा तेच करूंक सोदता तुमी हांगासरल्या कितल्या भुरग्यांक एडमिशन दितले तुमी मेरीट म्हणटले बरें आसा खबर IIT पळय हाडलेल्यो आदींच्यान पंडीत जवाहरलाल नेरून स्टार्ट केल्ले सक्सेसिव्ह काँग्रेसाच्या सरकारान बरे IIT हाडल्यो वो फक्त मोदी सरकार दाखोवंक सोदता आमी हाडले अरे देर इज नो क्वालिटी काँग्रेसान पळय हाडलेले IIT त्यो क्वालिटी वो फक्त पळयता क्वांटिटी वो ओवरटेक करूंक सोदता तातूंत सगळी घाण करून सोडलेली आसा सो हो आमी आयज सांगपाक म्हळ्यार काँग्रेसाचे फूल ऑर्गनायझेशन आमचो प्रेसिडेंट बाब अमित पाटकर येवपाचो आशिल्लो तुमी आयज आयकलां आसतलें आनी एक एसटी समाजाचो एक लिडर गाकोवेडाचो लिडर बाब रामा काणकोणकाराचेर अटॅक जाल्लो आसा सो आमी 5 थंयसान सगळे येवपाचे आशिल्लो मागीर तो गोवा मेडिकल कॉलेजीन पावलो खंय ना खंय डिले जाले आसतली सो फूल ऑर्गनायझेशन आयज आसा आमचो CWC मेंबर आसा एक्स GPCC प्रेसिडेंट यूथ प्रेसिडेंट आसा साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसा जनरल सेक्रेटरी काँग्रेसाची आसा सिनियर व्हायस प्रेसिडेंट बाब शेख आसा आमचे जनरल सेक्रेटरी मोरेन बाब आसा ब्लॉक प्रेसिडेंट सगळे आयिल्ले आसा
NSUIचो पळय प्रेसिडेंट आसा, महिलाची चेअरपर्सन आसा डॉक्टर प्रतीक्षा, म्हापशासान काणकोणसान सगळ्या कडच्यान आयल्या. दोतोर काल्लोच येवपाचो आसा, वाटेक आसा. म्हाका दिसता लोकेशन ताका धाडलां, बट खंय ना खंय सो हातून फक्त सांगपाक तुमकां काँग्रेस पार्टी एज एन ऑर्गनायझेशन, एज अ पार्टी आमी लोकां बरोबर आसतले. फुल सपोर्ट. जेन्ना लोकांक नाका आमकां कांय नाका. फक्त उदाहरण दिवपाक आनी प्रूफ SEZ येवपाचे आशिल्ले. जेन्ना लोकांनी सांगले आमकां SEZ नाका, तेन्ना आमची चेअरपर्सन जी आसा आतां काँग्रेसाची श्रीमती सोनिया गांधी, थंयसान तिणें फोन केलो, सरकाराक सांगले कॅन्सील कर SEZ नाका म्हणून. दॅट इज कमिटमेंट ऑफ काँग्रेस पार्टी. जेन्ना लोकांक नाका नाका. सो आमी एश्युरन्स दिता आमी लोकां बरोबर आसतले, हे विरोध करतले. आज आमी जेन्ना श्रीपाद भाऊक विचारले की आज कॅप्टन विर्यातो जे आसा हे हांगासर वचपाचे आसा म्हणून, तेन्ना ताणें सांगले की विरोधा खातीर विरोध ताणें करचो न्हू, वचूं येता म्हणून ताणें. हाचेर तुमचें कितें आसा? पळय ती तो बीजेपीची लायन फॉलो करतलो. बीजेपीचो हेतू कितें? जमनी विकपाच्यो. सो तो आमकां सांगता विरोध कर नाका, विकूनी म्हणटा. आमी ओगी रावपाचे. आमचे पार्टयेचो एक कितें आयडियोलॉजी आसा, लोकां बरोबर रावपाचो, लोकांक सपोर्ट करपाचो. लोकांक जाय ते काँग्रेस करतले, भाऊक जाय ते करचे ना. आमी भाऊक अपील करता लोकां बरोबर राव म्हण. आमचो अपील बरो मनीस तो. तो कसल्या कारणाक लागून भिवन ओगी रावन तांच्या सायडीक रावता. मे बी कदेल बिदेल सांबाळपाक बरो मनीस तो, ताका आमी अपील करता. जे विकून वेतले तूं आमच्या बरोबर राव. फाउंडेशन जे पळय मायनिंग अफेक्टेड लोक आसा तांकां फायदो जावपाक एक फंड आसा. तो एका मेंबरान ओव्हरहेड टँक बांदपाक लोकांक उदक जाय म्हण प्रोजेक्ट हाडलो, ते पयशे दिवन. थंय लोकूच ना. आनी ते ओव्हरहेड टँक आयला म्हूण जमनीचो सगळो प्रायस वाडलो, प्लॉट केले आनी विकले. ते बाबडे मायनिंग अफेक्टेड पीपल तशेंच आसा, ते आनी खंय आसा. ही पॉलिसी जेन्ना असले प्रोजेक्ट हाडटा, प्रायस वाडटा, सगळे बिझनेस टॅक्टिक्स. तुम्ही म्हणता की लोकल MLA आसा तो बिझनेस करपाक दिल्ली, नाल्यार कदेल वेतली ताजी. तर तेन्ना पळय तांकां खबर आशिल्ली बिझनेस ट्रीप म्हणली पळय, आतां कनेक्ट करपाक जाय आमी. कित्याक बिझनेस ट्रीप? ताजे उपरांत कितलेशे प्रोजेक्ट आयले. रस्ते कर म्हण सांग सुभाष शिरोडकाराक, रस्ते, उदक लोकांक, निरंगल पळय कितें जालां तें. सो ही बिझनेस, सगळे बिझनेस. दीस गव्हर्नमेंट इज बिझनेस जनता पार्टी. 30% आमी आतां नेपाल गेल्ले एका कॉन्फरन्साक लागून एनवायरमेंटाचे. एक थंय कोण मेवलो म्हाका, इंडस्ट्रियलिस्ट. कसले इंडस्ट्रियलिस्ट? आख्खे इंडियेक तो इज नोन एज द मॅन बिहायंड वेस्ट मॅनेजमेंट. इज द लास्ट वर्ड. ताका सांगलें आमच्या गोंयान यो म्हणले. तो म्हणपाक लागलो मैं एक बार आया, 30% मांगा. त्या खातीर तिडकेन हांवें आतां नांव दवरलां 30% गव्हर्नमेंट. हो SOS तुमी आयकलां? SOS शीप जेन्ना बुडटा नाल्यार प्लेन जाल्यार SOS सेवा सोल्स. हे डिफरंट डेफिनेशन चेंज केला बीजेपीन. सोल्ड आउट सरकार. SOS सोल्ड आउट सरकार. ते पॉलिसी डिसायड करना, भायले बिझनेसमॅन डिसायड करता खंयची जमीन घेतले, कोण कितें करतलो. गोंयांत कितलेशेच संजीवनी बाकीचे आनी जे प्रोजेक्ट आसात. सर तुम्ही आज मुद्दामून हांगा विजीट केली, फूल तुमची काँग्रेस कमिटी आसा, सगळे जाण आसा. आयज कितें म्हणून दिसता ह्या IITचेर? सो एक मनान धरून जाय की काँग्रेस पक्षाने डेव्हलपमेंट ताणें ओपोज करना आनी एड्युकेशन इन्स्टिट्यूशन केन्ना घालूंक सोदतात जाल्यार आमी पासून फुडें येतले सपोर्ट दिवपाक. पूण आमचे गांव काबार करूंक जायना, आमचे दोंगर काबार करूंक जायना आनी आमचे गोंयकाराक कसलो फायदो आसतलो. तुमी येतात हिंगा रान काबार कोतले आनी इन्स्टिट्यूट घातले, कोणा फायद्याक? आमचे लोकांक. कित्याक तूं पळय IITचे पॅटर्न कितें हांव स्टडी करतलो. IIT पॅटर्न फकत ऑल इंडिया रँक 50% रिजर्वेशन पासून लोकल स्टेटाक दिनात ते. NIT आसा ते NIT आहा ते तांकां दितात ते. आनी नोकरी तूं म्हणटा सगळे मेळटले म्हण, कांय जायना हिंगा. गांव सगळो चेंज जातलो
तुम्ही आणि आम्ही भायर सरून पडले दुसरे येतले हिंगा आनी देखून आमी लोकां बरोबर आसतले ओपोज करपाक आनी लोकांक हिंगा आमचे गांव सांबाळपाक. प्रामुख्यान आमचे येवपाचें कारण म्हणजे व्हडला तुमच्या गांवांत जो आवाज जालो आयज तो गोंयभर पसरत आसा आनी आमकां दिसलें की एक्झॅक्टली स्थिती कितें आसा ती पयली आमी समजून घेवया. कारण सरकार म्हणटा कितें की आमी फक्त ओपोज करपाक वयता म्हणून डेव्हलपमेंट येता ताका आमी विरोध करपाक येता म्हणून. आनी हेंय स्पश्ट करून दिवपाक सोदतात की आमी कसल्या एका झप्प करून विरोध करना. सपोज तें जर खरेंच गोंयच्या हिता खातीर कितें आसता ताका विरोध करपूय न्ही आनी करप बरें न्ही. पूण गोंय हें इतलें ल्हान आसा ह्या गोंयांक कितलो विकास आनी कसलो विकास तो गोंय सस्टेन करपाक शकता काय कितें हाचेर कोणूच विचार करनात. आनी विकासाच्या नांवान डेव्हलपमेंटाच्या नांवान कसलेय प्रोजेक्ट हाडटात आनी खंयी लादले वयतात. आतां ह्या गांवांक हो प्रोजेक्ट लादता आसतना पयलीं समजून घेवपाक जाय आशिल्लें एक म्हणजे पयलीं जमनीचो प्रश्न आसा प्रामुख्यान, तेजे नंतर शेतीचो प्रश्न आसा, तिसरो प्रश्न आसा तेणी जनावरांचो एक प्रश्न उपस्थित केल्लो आसा आनी चवथो प्रामुख्यान जो विशय आसा जो गोंयांक हेजे मुखार सगळ्या लोकांक भागतलो जो प्रश्न तांणी उपस्थित आसा तो उदकाचो. सो उदक गोंयांक कितले आमी आडोवन दवरतले आनी ते आमकां आतां एप्रील मे म्हयने म्हणजे ऑलरेडी गोंयकारांक उदकाक खूब प्रॉब्लेम जाता. आनी अशे तर प्रोजेक्ट आमी हाडीत गेले पास करीत गेले विकासाच्या नांवान जाल्यार तें गोंय सस्टेन करून आमी गोंयकाराच्या मुखाल्ले हेजेर आमी पिढीचेर विचार करतले काय कितें. सो आमी बेजिकली हांगा आयले हो इश्यू समजून घेवन ताका आमी एक स्टेट लेवलाचेर ताका एक गोंयकारांक उलो मारून एक कॉन्शियसान वयचें प्रत्येकानी आनी हो प्रोजेक्ट आमकां गरज कितें आसा हें पयलीं सरकारान स्पश्ट करचें. तुमच्या लोकल आमदार जो आतां मंत्री आसा तो सदांच सारवा करता. तो एक्चुअली हांगसर रिप्रेझेंटेटिव्ह तेणें एक्चुअली तुमचे बरोबर ठामपणे उबें रावपाक जाय आशिल्लें कारण तो आयचो आनी कालचो रिप्रेझेंटेटिव्ह ना. जवळ 25 वर्सां जाली तो 25-30 वर्सां जाली तो हांगा 35 वर्सां प्रतिनिधित्व करता आनी ताका प्रत्येक भागाचो अभ्यासूय आसा. सो सुभाष शिरोडकरान एक्चुअली हांगा पयलीं उबें रावपाक जाय आशिल्लें. तुमी उबे रावचे पयलीं विरोध करपाक कारण ह्या गांवांक हांगासर सगळे जर दोंगरार भाग पयलो बाकीचे सगळे एनवायरमेंटल इश्यूज पळयले लोकांची डिमांड पळयले जाल्यार तेणें स्वताक सरकाराक सांगपाक जाय आशिल्लें की हो प्रोजेक्ट हांगा आपल्या मतदारसंघात येवपाक जायना म्हणून. गांवच्या आपल्या वोटरांक जेन्ना रस्त्यार हाडून उपोशनां करपाक पडटा जावं असो हें करपाक पडटा तेन्ना त्या आमदाराची फेलियर. आमच्या डेमोक्रेसीन प्रत्येक भागात 3 तरेचे रिप्रेझेंटेटिव्ह असतात. थोडे कडेन 4 रिप्रेझेंटेटिव्ह असतात. लोकल पंच असता. माझ्या आयकल प्रमाणे तुमचे लोकल पंचान तुमकां सपोर्ट केल्लो आसा. एक कोणतरी पंचायत मेंबराचो एक सपोर्ट. नंबर 2 असतो झेडपी असता. तुमचो झेडपीचो इश्यू कितें आसा तोय खबर ना. तिसरो रिप्रेझेंटेटिव्ह असतो आमदार असता आनी आमदार तुमचो मंत्री आसा. आनी चवथो रिप्रेझेंटेटिव्ह जो दिल्लीक आसता तो आसा विराट बाब. तो आयज तुमचे भितर पावल्लो आसा. तुमचे सकलीचे जितले लेवल आसा पंच झेडपी आनी आमदार हे तुमचे बरोबर ना हे स्पश्टपणे दिसता. आनी हेचो जो सारको वयलो रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा जाका आख्खी सावथ गोवा लागता तो आयज हांगा तुमचे मदीं आसा. सो बेजिकली सरकारा कडेन आमी मागणी करतात की तुमी कसलोय प्रोजेक्ट हाडून हांगसर 1,500ची फक्त लोकसंख्या आसा आनी तांकां आवाज ना बावड्यांक तो काय बोवाळ करपाक शकना प्रोटेस्ट करपाक शकना अशें समजून हो प्रोजेक्ट हांगा लादचो न्ही आनी हांगा परत आनी एक रियल स्टेट डेव्हलप करपाचो जो तुमचो हेतू आसा तोय प्रयत्न करता. अशें हालींच तेणी आनी एक कडेन इश्यू रेज केला दिवाळी ते कितें करता थंय एक तर डेव्हलपमेंटाचें नांव घेता नाजाल्यार देवाचें नांव घेता. सेम तरेन दिवाळी एक अशेंच तरेन एक प्रोजेक्ट आसा थंय ते जमिनीचो वेव्हार करपाची तेंची
योजना आसा पूण म्हाका दिसता गोंयांक भितर अवेरनेस जायत आसा आनी गोंयकार हो जागो जायत आसा. आमी ठामपणे तुमचे बरोबर आसा हें सांगपाक आमी आयिल्ले आसात की ही परिस्थिती पळयली जाल्यार ह्या प्रोजेक्टाची सद्याक हांगा तरी गरज ना. थँक्यू.